28 जानेवारी एक रिपब्लिक रन दवरिल्लो आसा. तो रन 10 किलोमीटर आणि 3.5 किलोमीटर फन वॉक असो 2 इव्हेंट्स आसता. ताजो रिपोर्टिंग टायम will be at 6 o'clock आणि 10 किलोमीटर रन सुरू जातलो 6:30. 3.5 किलोमीटर रन वॉक हो स्टार्ट जातलो 6:45. We expect more than 150 participants from all over Goa, but mostly from Bicholi. So for Republic Run आम्ही स्टार्ट केलो की we wanted various तुम्ही रन सायकल आसतले जे स्पेशली मॅरेथॉन्स म्हणून फेमस जाल्ले आसा. आतां सगळ्यात फेमस म्हणटा तो बॉम्बे मॅरेथॉन जंय हजारांनी 30,000 40,000 लोक पार्टिसिपेट करतात. सो आमकां दिसलें की आमच्या क्लबाक दिसलें की आमी असो एक बिचोले एक इव्हेंट करपाचो जंय जे रनिंग करता एक्सरसाइज करता तांकां एक बिचोले एक इव्हेंट मेळटलो. आनी मेन हेतू वी वॉन्ट टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट फिटनेस. आतां आमकां सगळे डायटिशियन डॉक्टर सांगता की दिसाक डायट हे इम्पॉर्टंट, पण एक अर्दवर कितें फिजिकल एक्टिविटी करपाची. ती मागीर कितें आसा, जिमान वचपाचें, सायकलिंग करपाचें, रनिंग करपाचें किंवा वॉक घेवपाचें. सो आमचो हेतू आशिल्लो असो इव्हेंट करून वी वॉन्ट टू प्रमोट एक्टीव लायफस्टायल. हो इव्हेंटाक आमी रनिंग कम्युनिटी जी फिटनेस फ्रिक्स आसा ते आमकां सपोर्ट करता. जे सगळे पार्टिसिपंट्स आसतले तांकां आमी फिनिशर मॅडल दितले.